कॉंग्रॅच्युलेशन सगळे ट्रक असोसिएशनाचे मेंबर्सांक आनी कमिटी त्यांचे जे मागणी आसली लीव एंड लायसनाचे म्हणजे लीव एंड लायसन कोणूय भायलो गोंयच्या भायलो येतालो लीव एंड लायसन करतालो आनी ट्रक घेतालो आनी तेंचो पारंपरीक व्यवसाय जो ट्रकाचो आसलो तांकां ते हार्म जाताले आनी तेच तेंच्यांनी जे मेमोरंडम घेवन म्हाजे कडेन येयलेले रिक्वेस्ट केले त्या प्रमाणे हांवें तांकां सीएमा कडेन घेवन गेलो आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ते आयकोन समजून घेवन म्हाका दिसता पयलीं मिसगायड खूब केले तांकां पूण जेन्ना तेंच्यांनी स्वता सगळें एक्सप्लेन केलें तेन्ना तांकां अंडरस्टँड जालें की खरेंच आमचे गोंयकार जे आहात ट्रककार तांकां खंय बिझनस मेळना त्या प्रमाणे तेंच्यांनी एक्ट केले आनी डिपार्टमेंटान आमचो ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सुद्दां तांकांय धन्यवाद म्हणटा आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी अंडरस्टँड करून हे डिसिजन घेतले आनी लीव एंड लायसन जे भायले लोक येताले करताले आनी ट्रक घेताले ते खंय तरी स्टॉप केले आनी अशेंच म्हाका दिसता तेंचे बारीक सारीक आनीकूय विशय आहा ते डेफिनेटली हो सरकार तुमचो प्रयत्न करतलो पूर्णपणे तुमकां सपोर्ट करपाक. धन्यवाद. आयज आमी जीत भाई कडेन येयल्ले आसा कारण जे लीव एंड लायसन आनी आधार कार्डाचेर जे गाडयो रजिस्टर करपाक जायना पूण आयज आमी कितले दीस जाले झडटाले ह्या विशया खातीर आयज कितलेच फावटी आमी मेमोरंडम भाईकूय दिल्ले तशेंच भाईन आमकां जायते फावटी सीएमा कडेन आमी दिल्ले सीएमा कडेन व्हरोन आयज भाईचो आमकां भरपूर तरेन सपोर्ट आसा असोच फुडें भाईचो आमकां सपोर्ट आसतलो आनी सगळ्यांच्या वतीन भाईक हांव थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा आनी फुडें जी आमची वाटचाल आसा जे फुडें आमचे काही हे ट्रान्सपोर्टा रिलेटेड जे इश्यूज आसा ते सॉल्व करपा खातीर भाईक आमी परतून एकदा आमचे मेमोरंडम दिवन ते भाईक फुडें व्हरपाचे भाईक इतले आमकां हें करून फुडें व्हरपाचें इतलें म्हाका